सावलूचो आनी जेजूचो मनोभोव कसलो तो पळयात. सावलूक देवान मागलोलो. जेजू देवाचो अभिषेक्त. देवान सावलू वरवीं खूब केल्ले, पूण तो मागीर देवा बरोबर नासलो देखून ताचें सगळें करप मागीर उणें जालें, कित्याक देव ताचें सगळें करिनासलो, तो आपूण करी. आनी हाका लागून आयज आमी पळयता कशे भाशेन देवान दाविदाक मागलो आनी तो ताच्या काळजा सारको जियेतालो म्हणून ताका खूब देवाची शक्ती आसलेली. आनी 10,000 ते म्हणूंक लागली बायलो ताणें तांकां मारून वयले. सावलून 1,000, ताणें 10,000 हे भाशेन तुळना लोक करूंक लागलो. जेजूशी पळयात, सगळो लोक येतालो आनी जेजू इतलें कोत्तालो म्हणून ताची वडवीक न्हय, तो खालते कायन आपलें जिवीत सादतालो. तो मेळ्या आत्म्यांक सांगतालो, तुमी म्हजें नांव उबय नाकात आनी गाजोय नाकात. आनी हे भाशेन तो खालते कायन आपलें जिवीत सादतालो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कशे भाशेन आमचें जिवीत सादता. देवानूय आमकां प्रत्येकाक खूब देणी दिलेली आसा. ती कशे भाशेन आमी वापरता, कशे भाशेन आमी ती देवाक दिता आनी देव ती वापरता, हे भाशेन आमचें जिवीत आसा जाल्यार आमी पळोवया. आनी आतां आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटोवया, कित्याक आमचें जिवीत ताचें सोबें लिपलेलें आसा. कित्याक ताचे कुडीचे सांदे आमी. तर हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक बरे भाशेन जिवोवच्याक आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर आपलें बरेंपण घेवन येता आनी आमकां ताणें एक खेरीतपण ताचे कुडीन दिलेलें आसा, तें आमी जियेता. प्रत्येक जाणां जो वावर आमी कोत्ता, जे काम आमी कोत्ता, जंयसर आमी आसा, तें सगळें देवान निवडलेलें आसा. आनी तो आमकां आनिकूय दितलो. पूण आमी जें काम कोत्ता तें 100% ताचे वरवीं करीत तर आमकां खरेपणी शांती, समाधान आनी यश मेळटलो. तर हे भाशेन आमचें जिवीत सादच्याक आतां आमी देवाक आमचें जिवीत ओपून दिवया, हे भेटोवणी वरवीं. आमेन.